महिमा तुका जेजो, ग्लाब तुका जेजो, वंदन तुका जेजो, वैभव तुका जेजो. बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाचे आमकां उदार फोस जाला वांजेल आयसो लुकाचो वांजेल 5वा अध्याय वाक्य 1 ते 11 म्हणसर. लूक चॅप्टर 5 वर्स 1 to 11. एक दीस गेनेझरेत सरोवराच्या तडीसरसीन जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकुचे खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उरडतालो. तवळ सरोवराच्या तडीक लागलेल्यो 2 दोनी ताणें पळयल्यो. पागी दोनींतले देवून आपलीं जाळां धुताले. तांतले एक दोनीर सोडून ती सिमोनची 2 तडी तावन तितकेशे मुखार सुटून रावंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोनीर तावनूच तो लोकांक शिकोवंक दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जातस सिमोंक सांगलें, 2 गूंड उदकां मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देवया. तवळ शिमोन म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कस्तल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देवयतां. जाळां उडयलींच मासलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजोवंक लागलीं. तवळ दुसरे दोनींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमक करिशें तांकां हात भाशेन ताणें आपयलें. ते आयले आनी सांगता मेळोन दोनींनी तांणी मासली भरली इतली की दोनी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन शिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयांक पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरसिलो पयस सर सोम्या, हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरलेले मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती समेस्त विजमीत जाल्ले. तेच परी सिमोनच्या वांटेली जावन आसलेले जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी हांवी विस्मीत जाल्ले. तवळ जेजू शिमोंक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलय. दोनी तडी खारतस सक्कर सांडून ते जेजूचे पाटलाव करून गेले. एक वर्ते आपोवणें आज प्रत्येक जावन पेद्रूक आपोवणें मेळटा. आनी पेद्रू चिंता आसतलो म्हाका दिसता. हांवें चिंतचे म्हज्या मतीचे थोड्यो संगती. ताका ताच्या झाडाक इतली मासली पडली की तांच्यान ती वोण हाडूंक जालें ना. दुसऱ्यांची सहाय मागली. जेबेदावाचे पूत आसले ते तांकां आपोवले. दोनींनी मासली भरली. ती बरोवन ओमतोच्या मापान दोनी बुडोवंक लागल्यो. ते धाडत एक भाववर्थ पेद्रूचो म्हाका दिसता ते धाडत परिक्षा जाल्लो. कित्याक म्हळ्यार ताचे पयलें ताणें सांगलेलीं उतरां आसात, रात सगळी आमी वावुरल्या पूण कांयच आमकां मेळोना. पूण तुज्या उतराक हांव जाळ देवयता म्हणटा पळया. देवाचें उतर सांगता, तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देवयता. उतराचेर म्हळ्यार भावार्थ त्या जेजून सांगलेल्या उतराचेर. जेजून सांगला न्ही न्ही जावन जेजूची ताका वळखूच ना. ते दळमसर जेजू कोण म्हूण कळीत ना. ही फस्ट एक मिलागत तांची. फस्ट एकामेका सांगता मेळचें, एकामेका सांगता मेळचें. आनी ते दळा पेद्रूच्या दोरीर बसून पयलें जेजूचें प्रवचन म्हळ्यार पयलें वर्ड ऑफ गॉड प्रोक्लेमेशन पेद्रूच्या दोनी तावन आनी तेंत गलिलियांत जाल्लें तें. आनी ते दळा पेद्रू खंडीत जावन कंप्लीट सरेंडर जालो. जेजूच्या पांयांक पडलो, म्हजे तावन पयस सर सोम्या, कित्याक हांव एक पातकी मनीस. कित्याक म्हळ्यार पातकी मनशां तावन आसले अजायपान अद्भुतां करूंक जावचे ना म्हणून ताका कळीत आसलें. कित्याक जेजू एक भाग्यवंत मनीस म्हणून ताणें चिंतलें. जेजू देव म्हणून ताका कळीत नासलें. जेजूची खरी वळख ताका नासली. पूण तो एक खंडीत जावन एक भाग्यवंत मनीस ताणें चिंतलें आसतलें. ह्या प्रवादी मनशान चिंतलें आसतलें. ताका जेजूची अनुभव जालो ताच्या मागीर ताच्या सांगता गेल्या उपरांत. पूण सगळें तो सांडून गेलो. दोनी तांचे ते मासवे, तांचे ती मासली, तांची ती जाळां थंयत पेद्रू आनी आंद्रे, जुआंव, जाकोब सगळे जेजूचे पाटलाव करून गेले. सगळें सांडलें ताणें म्हणटा पवित्र पुस्तक. आज ह्या साबात्या दिसा एक तेगा महान व्यक्तीचे उल्लेख करता पवित्र पुस्तक. पयलें वाचप इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें 6व्या अध्यायांत आमी वाचल्यार तें आमकां कळटा. 6व्या अध्यायांत आनी थंय इसाया प्रवादीचें आपोवणें. इसाया प्रवादी कितें सांगता पळया. थंय
सेराफीम तांकां एक जण एकल्याक सस पाकटे, दोन तांचे मुख आंबळ दामूक, दोन तांचे पांय दामूक, दोन तांचे उबोन वचूंक ते एकामेका अशें म्हणटाले पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर. पळया एक दर्शन इसाया प्रवाद्यान पळयलें. सर्गींच्या राजान कितें घडटा म्हण ताणें पळयलें. कशें जुआंव बावतिस्ताक कशें देवाचें आपोवणें जालें, तशेंच हांगा इसाया प्रवाद्याक पयिल्लें आपोवणें देवाचें मेळटा आनी सर्गींच्या राजाचें वैभव ताका पळोवंक दिता. आनी पळयलेंच तांच्या बोबेक, तांच्या आवाजाक धारवंत सगळे हाल्ले म्हणटा. मंदिरांत धुंवर भरलो तेन्ना तो मंदिरांत आसलो आनी तेदळा त्या मंदिरांत धुंवर भरलो आनी सगळे बागलां तेजे धारवंत सगळे कांपोवंक लागले, कित्याक देवाची महिमा तितली वर्ती त्या मंदिरांत भरली. आनी हें सगळें इसाया प्रवाद्यान पळयलें आनी पळयलें आसता म्हणटा तो आपले हांव आसा, म्हाका तूं धाड, म्हाका तूं धाड, हांव आसा. ती वैभव पळोवन तूं संपूर्ण तरान इसाया प्रवादी देवाच्या पांयां तळा सरपडता. थंय जेजूची महिमा पळोवन पेद्रू जेजूच्या पांयां तळा सरपडता. आनी एक महान व्यक्ती साऊल आसलो, पावल जावन जेजूची सुवार्थ प्रगट करूंक. इसाया प्रवादी जेजूच्या पयले, पेद्रू जेजू आसतना, पावल जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत. हे तेगा महान व्यक्तीची आज स्मरण करता पवित्र सभा. आनी पवित्र सभेंत त्या गांवची वचपां आज आमकां उलोवंक मेळटात, उल्लेख करूंक मेळटात. हाजे विशयान जायते म्हाका दिसता आज आमी हर एकल्यांनी आमच्या फिरगेजे गेल्ल्या वेळार हाचे विशयान जायते विवरण, हाचे विशयान जायते बरे बरे शर्माव तुमी आयकल्यार जावंक पुरो. पूण आज मगच्या भावा आनी भयणी काली तांच्या आपोवण्यांनी आज येत साबत दिसा म्हाका आनी तुका देव एक आपोवणें दिता. हाचे वरवीं इसाया प्रवादीचें आपोवणें, पेद्रूचें आपोवणें, पावलूचें आपोवणें, आज म्हजें आनी तुजें आपोवणें देव आमकां आपोवणें दित आसतना आमी देवाची महिमा पळोवंक आनी देवाच्या महिमेंत वांटेली जावंक, देवा सांगता जियोंक आमी फुडें सरत आसतना खंडी जावन आमी मुखल्या दिसांनी एक बळवंत देवाच्या हात्यार जावन जेजूक एक व्हड साक्ष जावन आमी उबे रावची गरज आसा. ह्या संवसाराक मगच्या भावा आनी भयणी, म्हजी आनी तुजी गरज आसा सोम्याक सेवा दिवंक कुटुंबांत, म्हजी आनी तुजी गरज आसा सेवा दिवंक वाड्यांत, म्हजी आनी तुजी गरज आसा देवाक एक फिरगेजेंत आमची सेवा दिवंक, म्हजी आनी तुजी गरज आसा समाजेंत सेवा दिवंक. आज देवान म्हाका आनी तुका आपोवणें दिलां. जर तुजें आपोवणें खंयचें म्हणून तूं समजून काड गे, त्या आपोवण्या प्रकार तुजें काम करूंक सुरू कर. जर तुका एक कुटुंबांत बरें करून सगळें कुटुंब सांबाळून व्हरूंक आपोवणें मेळ्ळें जाल्यार तें कुटुंब सगळें सांबाळून व्हर, बरें करून तूं मुखार व्हर. तुजी कितें जबाबदारी आसा ती पाळ, विसरून वचनाका तुज्या जबाबदारेंत. समस्या केदाळ जातात म्हळ्यार आमकां दिल्ली जबाबदारी आमी केदाळ विसरून वता, तेदाळ समस्या जातात आमच्या कुटुंबांनी जावंक पुरो, आमच्या फिरगेजेंत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या समाजेंत. देखून हांवें म्हाका दिल्ली जबाबदारी जर सरकारीतून हांव पाळटा जाल्यार म्हजें कुटुंब बऱ्या तरेन चलून व्हरता. कित्याक हर एक जबाबदारी म्हाका दिल्ली हांवें सरकारीतून पाळल्यार मात्र. देखून आमकां हर एकल्यांक आमची म्हणली जबाबदारी दिल्या. आमकां म्हणलें एक कॉल दिला, आमकां म्हणलें एक आपोवणें जेजून दिल्लें आसा. तें आपोवणें समजून काडून घेवन तें आपोवणें संपूर्ण करच्या खातीर हांव आनी तूं वावर करता जाल्यार खंडीत देवा मुखार आमी एक भाग्यवंत तसो लोक ताच्या मोगाची भुरगीं जावंक आमी जिवंक शकता. देखून पेद्रूचें आपोवणें ताणें आपोवणें संपूर्ण केलें. जेजू काल जावन जियेलो. आनी पावलूचें आपोवणें तो म्हणटा हांव ल्हानांतल्या ल्हान, हांव पवित्र सभेक धरलो जाल्यार ताचें आपोवणें ताणें संपूर्ण तरान पाळलें. कस्त अनुवार दोगदोनी झरबादाचे मार बंदेन सांखलींनी बांदून घालता आसतना ह्या ताका उमखाळोन ताचो जीव काडटना ताणें जेजूची सेवा, जेजूची साक, जेजूची महिमा ताणें पळयली आनी देवाचें उतर बळादीक तरान प्रगट केलें. इसाया प्रवाद्याक कांय उणें कश्ट मेळोनात. त्या सगळ्या कश्टांनी तो खलतो जावन देवाची सुवार्थ बळवंत तरान ताणें प्रगट केली. देवातान पयस गेल्ल्या इस्रायल परजेक फाटीं हाडलें ताणें. सांपावलून जायते अनुभवर्ती लोकांक एक प्रत्येक जावन जिंतलो असो तो अपोस्तल म्हण ताका सांगतात. जायत्यांक जेजूची वळखूच नातल्या लोकांक जेजू थंय हाडली आनी महान एक व्हडली पवित्र सभा बांदून हाडली. पेद्रू महान व्यक्ती जावन भावार्थांत तो
देवाची महिमा पळोवंक लागलो, व्हड व्हड अजापाने अद्भुतां करूंक लागलो. आज म्हाका आनी तुका मगच्या भाव आनी भयणी, आमी कितली ल्हान जावंक पुरो, पूण हर एकल्यांक आमकां जेजून दिल्लें एक आपोवणें आसा. तें आपोवणें आमी समजून काण घेवया आनी देवाच्या सेवेंत आमी फुडें सरया. समाजान जावंक पुरो, कुटुंबान जावंक पुरो, वाड्यान जावंक पुरो, पिरगेजेन जावंक पुरो. आमची सेवा हर एकल्यांक मेळोवन दी आनी आमकां दिल्लें आपोवणें तें संपूर्णतेन आमी पाळून आमी देवाच्या कुशे काल्तिमान घालून हें आपोवणें आमी सर बऱ्या तरेन आमी मुंदरसून व्हरूंक आसा आनी आपोवणें आमकां दिल्लें तें संपूर्ण करूंक आसा. तेदळ मुसर आमी विशय घेवचो नाका, आमी हें काम मुंदरसून व्हरया. हें आज सुम्या लागीं कृपा आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभर तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवारा. आमेन. नमान मरे कुतपेन भरलेले सुमितीजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पियां खातीर विनयतिकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं आनी तुमकां बरो दीस साबत दीस मागता.